शेनवारा राती दवर्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराची गाडी फोडली आनी चाकूच्या वारान हल्लो करपाचो यत्न जालो। ग्रामसभेत मदरसाच्या बंदीचेर जाल्ल्या चर्चेक लागून हो हल्लो जालो आसूं येत असो दुबाव आसा। देखून ह्या हल्ल्या प्रकरणाचो खर तपास जावपाक जाय आनी फुडाराक आमी अशा तरेचे प्रकार खपोवन घेवचे नात अशें विधान करीत नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान ह्या घडणुकीचो निशेध केलो। फुडाराक अशा तरेची प्रकरणां घडची न्हय देखून पुलिसांक कळीत करून राती 9 मेरेन सगळीं दुकानां बंद करपाचो निर्णय घेवचो असोय सल्लो आपणे दिला अशी माहिती उल्हास तुयेकारान दिली। बीजेपीचो पंच बाब विनायक वळवयकर हो सदांच अन्याया विरुद्ध मातसो उलयता। तेजें कांय लोकांक तें वायट दिसता, कांय लोकांक बरें दिसता, पूण तो जें कितें करता तें खंय तरी लोकांक न्याय मेळपा खातीर करता तो। तेज्या वाड्याचेर एक इश्यू आसलेलो मद्रसा, तो एक घरान चलता, ग्रामसभेक बी तेजे खूब चर्चा जाल्या आनी त्या दृश्टिकोनान तेणीन ग्रामसभेक एक स्टेटमेंट केलो की ते मद्रसा आदी घरात चलता ते बंद जावपा जाय म्हणून। तेन्नाच्यान तेजेर खुबशे अशे विरुद्ध आवाज असो सांग म्हाका तो तेन्ना म्हणटालो तो की आपूण जे आवाज काडटा म्हणून आपणाक मातशें धमकी बी येता म्हणून। सो काल राती तो एक 20 मिनटां पयलीं म्हाजे बरोबर आमी दोग जाण फंक्शनाक गेल्ले, थंयसर थोडीं आमी हांव म्हाज्या घरा येयलो आनी तो वयतालो वाटेर। ताका तो एक फोन आयलो म्हणजे गाडी थांबयली तेणी, तितल्यान तेजेर आडसो फोडलो आनी चाकू मारपाचो तेजेर प्रयत्न जालो। सो तेजेर देव बरो आसा म्हणून तो आयज सालवार जाल्ले कडेन। पूण हें जें कितें चल्लां तें रॉंग चल्लां, कायदो कोणी हातीन घेवप न्हू। खंयच्याय इश्यूचेर सोल्युशन आसता। लोकशायेन आमी कायद्याक मान दिवपा जाय आनी कायदो कोणी हातीन घेवप ना अशें आमकां दिसता। कारण विनायकान जरी इश्यू काडलो तर तेणी केन्ना कायदो हातीन घेवनासलो, पूण आयज हो काळोखाचो फायदो घेवन तेजेर जो कितें अत्याचार तेजेर अन्याय जो जाला तेजेर जो एटॅक जावपाचो प्रयत्न केला निंदांजक आसा, तेजो आमी निशेध करता। आनी बीजेपी म्हणून आमी तेच्या फाटो बरोबर आसतले आनी असो इन्सिडंट परतून जावपाक जायना म्हणून हांवें ऑलरेडी SP, DSP आनी PI कांय सांगले कडल्यान पेट्रोलिंग करपाचें आनी रातची 9 नंतर दुकानां सुद्दां ह्या हाजींगडान जी चलता ती बंद जावपा जाय। कारण त्यामुळे लोक खंयचे खंयचे येता ते कांयच कळना। हांवें ऑलरेडी PI सांगले कडल्यान 9 जाल्या नंतर रातची 11-12 दुकानां चालू आसता सगळीं बंद जावपा जाय।